वर्कर हाका दिन दहाडे रोळून मारलो। काल आमी पहिले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाका पुलीस उबारून रोळून वयल्यान सकयल हाडून मारता। आमी हाचो निशेध करता। वी कंडेम द एक्ट ऑफ द पुलीस। आणि म्हाका दिसता हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार, लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यांत। आमी हांगा गिरीश बोरकाराक सॉलिडॅरिटी दिवपाक आयल्या, कित्याक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर अशा पद्दतीन हे सरकार जर तर वागणूक करता जाल्यार एक सामान्य गोंयकाराक सरकार कशें ट्रीट करतले म्हाका दिसता हाजे वयल्यान हे कळून येता। आय थिंक रिगार्डींग 39A एंड ऑल, काँग्रेस पार्टी हेज टेकन अ स्टँड आनी हेच सरकार होच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें मरे 2012च्या मॅनिफेस्टोन की सरकार येतकीर 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन करता म्हणून। आज 14 वर्सां जालीं, अजूनही हांचे कडेन रिजनल प्लॅन जायना। सो आय फेल टू अंडरस्टँड की हे सरकार कित्याक अमेंडमेंट हाडून पीसमील विकपाक सोदता। म्हाका दिसता आज पुराय गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या लोकांक हे जागे जमनी विकिल्ल्यो नाका। आनी आय थिंक हे सरकार किंवा मंत्री हे फक्त जागे विकून खावपाचो हो प्रयत्न चलता। आम्ही पळयतात की आयज हो फक्त सांतांद्रे पुरतो प्रोटेस्ट करूं ना, तो गोंयभर ते व्हरपाचो तांचो प्रयत्न आसा। सो तेन्ना तुमकां म्हाका दिसता हो फक्त सांतांद्रे स्पेसिफीक एक मनशाक टार्गेट करपाक हो आसपाक जायना। म्हाका दिसता 39A अंडर कितलेशे भायले रेड्डी शेड्डी सगळे आयले मरे, तांचेर वचून दाड घालपाक जाय। आनी म्हाका दिसता इट इज नॉट मर्यादीत ओन्ली सांतांद्रे, म्हाका दिसता पुराय गोंयभर जे हे भायले लोक येवन हांगा स्पेशली NDZ, मॅनग्रुव्ज, फॉरेस्ट कवर, नॅचरल कवर जे कन्वर्ट करता पळय न्ही, आय थिंक दॅट हॅज टू बी क्रॅक डावन।